हॅलो हाय नमस्कार. पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागात आम्ही असा बनावलीच्या ह्या सुंदर अशा बिचाचेर. आज आम्ही हांगासर कितें करता? हय, हो प्रश्न तुमकां पडलाच आसतलो. आज आम्ही हांगासर अशा जाग्याचेर आयल्या ज्या जाग्याचेर व्हडले व्हडले सेलिब्रिटीज विजीट करता. यूकेच्या प्रायम मिनिस्टराची घरकान्न आसूं किंवा सचिन तेंडुलकर तशेंच आनीकूय कितलेशे सेलिब्रिटीज हांगासर मुद्दम विजीट दितात. ह्या जागेचें म्हत्व आसात, पण ताच्या बरोबरूच ह्या जागेचें म्हत्व वाडलां हांगासर आशिल्ल्या एका व्यक्तिमत्वा खातीर. हे व्यक्तिमत्व गोंयभरानूच न्ही, देशभरानूच न्ही, पण देशा भायरूच तितलेच पॉप्युलर आसा. बऱ्या गजालीं खातीर ते सदांच न्यूजान आसता. केन्ना ते कोणाक रेस्क्यू करता, तर केन्ना ते कोणाक बुडटाना वाचयता, केन्ना ते टर्टल्सांक रेस्क्यू करता, तर केन्ना ते सायक्लोन केन्ना येतले ते प्रेडिक्ट करता. खुबश्यो गजाल्यो आसा जाच्या खातीर हे व्यक्तिमत्व खूब पॉप्युलर जाल्लें आसा. आनी आज आमी हेकाच मेळपाक आयिल्ले आसा. घडये तुमकां आजो पर्यंत कळ्ळें आसतलें न्ही की हे व्यक्तिमत्व कोण तें? हय, पण मातसो कळ काडात, कित्याक तांच्या बद्दल जाणून घेवपा खातीर उत्सुकता म्हाकाय लागल्या. आमच्या आजच्या भागांतले सेलिब्रिटी गेस्ट कोण ते पळयात. आमी सुशेगाद गोंयकार असले तरी शेताभाटांनी काम करपी, दर्याच्या ल्हारांनी घाम गळोवपी, दारान आयिल्ल्या दर एकल्याक मोगान येवकार दिवपी असोच एक हाडाचो गोंयकार जाणें देशभरांतूच न्हय जाल्यार जगभरांत आपल्यापणान मनीस जोडले. मोगान जाका सगळे पेले म्हणटात तो फ्रांसीस फर्नांडीस. सचिन तेंडुलकर, मोहम्मद कैफ, बॉलिवूडाचे कितलेच सेलिब्रिटी, राजकारणी इतलेंच न्ही जाल्यार ब्रिटनच्या आदल्या प्रधानमंत्र्याची घरकान्न अक्षता मुर्ती कडेनूय जाची इश्टागत असो पेले. मन मोकळेपणान स्पश्ट उलोवपी पेलेन दर्यान बुडोवप्यांक वाचोवप, टर्टल रेस्क्यू अशी मनीसपणाची कितलींच कार्यां केल्या. जाणून घेवया ताची फुडली सायड आयच्या कार्यावळींत. आता आम्ही काढू वयता एव्हरी डे इज अ गुड डे. एव्हरी डे इज अ गुड डे हे स्लोगन आसा आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाचे. अ मॅन विथ अ गोल्डन हार्ट. येवकार दिवया आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक फ्रांसिस्को फर्नांडीस, पॉप्युलरली नोन एज पेले. हॅलो सर, कशें आसा? देव बरें दीस दिवं, बरो आहा. ऑलवेज स्मायलिंग आणि ऑलवेज इन न्यूज. ओके, कितलीशींच वर्सां जालीं म्हणटा म्हाका तुमचें फूल लायफूच दर्या कडेन गेल्या. आणि वॉट इज दर्या तुमच्या खातीर आनी बिईंग अ फिशरमॅन? मॅडम, बी फिशरमॅन म्हणचे म्हाका व्हडलें उर्बा भोगता, कित्याक दोयरो म्हळ्यार म्हजो सेकंड देव. एक रोजार कोन्न आमगे देवा रोजार कोन्न आमी रिस्क घेवन भायर वयताय आनी देव आमकां सदांच काल्तीकपणान फाव तितलें नुस्त्या दिता. आनी खारीपण म्हळ्यार आमकां एक व्हडली उर्बा, कित्याक दीस इज अ बिगस्ट ट्रेडिशनल ऑफ गोवा मॅम. तुमी त्या वेळाचेर आमी खुबशे भुरग्यांक पळयतात ती चडशे भायर वतात, नाजाल्यार गव्हर्मेंट जॉब सोदतात, आपले ट्रेडिशनल जे काम आसा ते फाटीं दवरतात. पण तुमी त्या वेळाचेर तुमचें ट्रेडिशनल काम तुमी एक्सेप्ट केलें आनी आज ते इतले तुमी फ्लरीश केला. आज पॉप्युलर तुमी म्हाका दिसता गोंयचे नंबर 1 फिशरमॅन म्हणल्यार जाता, अशें म्हणून फामादूय जाल्ले आसा. सो हे कशें कितें तुमकां जमलें? मॅडम, पयलीं म्हळ्यार म्हाका दिसता आमचे कोवीड दुयेंस येयलें तेन्ना जायते म्हजे फ्रेंड, काजन आनी आमचे गोंयचे लोक कोविडान काम सोडून जायते फिशरमॅनागे भुरगे गोंय येयले. आनी तेन्ना तेमी आयकळे फिशींग पात्यो बी केल्यो. आतां पयलीं आमगेलें ट्रेडिशनल फिशरमॅन देंवल्लें, आतां आयकळे नॉर्मल जालो आहा. कित्याक थिंगा जॉब सोडून तेमींक धंदो केलो पळय तेंकां नुस्त्या दिन दिसपट इगराज सुटोता. सो तेका लागून देवान एक सायन दिली. एंड आय ऑल्सो वॉन्ट all our friends and families fishermen, they should come and start our business in our own doirya kole. कित्याक नाजाल्यार बायल्यो तुवें चोयल्यो मॅडम, एवरी टायम ह्यो तांबड्यो बोट येताय त्यो दे आर नॉट फ्रॉम गोवा. दे कम अँड टेक आवर ऑल वेल्थ, म्हणजे ऑल नुस्त्याक घेवन ते वयताय. तेका लागून आमगे गोंयकार आमकां सदांच आमचे नुस्त्या भाव आमकां सपोर्ट करतात. बेस्ट पार्ट म्हणल्यार जेन्ना सचिन तेंडुलकर तुज्या फुड्यान पावलो तेन्ना तर न्यूज अशी स्प्रेड जाल्ली, कित्याक तो क्रिकेटीचो देव आमी मानतात आनी तो तुजे कडेन आयलो आनी तुवें ताका इतले बरे म्हणटा तशें आमची गोंयची परंपरा दाखयली, गोंयचे ट्रेडिशनल फूड तुमी तांकां दाखयलें. सो तो तुमकां एक्सपिरियन्स कसो कितें आशिल्लो? मॅडम, फर्स्ट सचिन तेंडुलकर आनी हांव ऑलमोस्ट सेम एज. सो हांव भुरगे इस्कला आसतना ताजी मॅच चोयतालो आनी ही इज ऑलवेज
इधर 50 or 100 मारतालो आनी ती म्हाका चड उमेद कित्याक म्हाका ऑलवेज हांव एक मनीस स्पोर्ट्सा मोगी आनी आय ऑल्सो ऑलवेज वॉन्ट टू वीन सो सचिन तेंडुलकारा बायले हांवें सांगिल्लें वॉट एवर मनी आय वॉज सेवींग ऑन फिशींग आय वॉज स्पेंडींग ऑन युअर हजबंड सो प्लीज नाव हजबंड इज रिच and I am okay rich, so please bring to him to do my water sport or fishing. So one thing I like Sachin Tendulkar, he is very kind and generous and honest, I can say. He choose fishing. आपणा नुस्त्या मान दाखोय आनी तेज नोशबान ते दिसा दोयरो राफ आल्लो देवाचें उतर घेवन आमी रांपूण मारली आनी आमकां थोडी पोफ्रीट आनी बांगडे पळय आनी तेका मुजेच रेस्टॉरंटाक हांवें तेका रांदून दिलें आनी व्हिडिओ सचिन तेंडुलकारानू काडलो तो म्हाका खूद म्हणूंक लागलो जेन्ना तूं गरीब आहा तेन्ना स्पेंड मनी ऑन मी टुडे दीस व्हिडिओ वील गेट सुपर वायरल एंड यू वील बिकम रिच अशें म्हूण ते म्हूण गेलो सो आय वील ऑलवेज ब्लेस हीज फॅमिली बिकॉज ही इज डुईंग गूड वर्क फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड सो आमी पेले बाबा कडेन खुबश्यो गजाली करपाच्यो आसा आमच्यो गजाली अश्योच चालू उरतल्यो पण आज आमी तांचे कडल्यान एक वेगळें काम करून घेवपाचें आसा केन्ना किचनान काम करता मॅडम शेक आसा सगळें आसा पण केला तुवें स्वता माय केला लायफ हांव कालीक कोत्तो एक म्हाका चाव करूंक कोडा आमलेट करूंक कोडा आनी नुस्त्या कूक करूंक कोडा कित्याक हांव धाकटे आसतना बिचिरी दुखून नुस्त्या बाजून म्हजें पोट हेल्थी भोतालो आनी फुक्याची लोकालीं बाकरालीं बिचीचेर आहाय तीं आयसोर खातालो दीस इज माय लायफ फॉर चायल्डहूड व्हेरी नायस आनी व्हेरी वेल सेड म्हाका दिसता आमच्यो गजाली खूब इंट्रस्टींग जावपाच्यो आसा जसो आमचो कार्यक्रम फुडें वतलो आनी पेले बाब तांकां किचनान काम करपाक येना तरी सुद्दां आमी तांकां सांगलें की आमकां कुकिंग शो करपाक जाय आनी तांच्यांनी एक्सेप्ट केलें हें तेंचें आनी एक मोठेपण म्हणलें जाता खरेंच बरें दिसता तुमी इतले स्पोर्टिंगली आमकां हांगासर आपयलें आनी हें करपाक अग्री जालें सो आज म्हाका नुस्तें दिसता हांगासर हें म्हाका काय नुस्तें वळखुपाक कळना सारकें वागुणे मॅम वागुणे वागुणे आनी म्हाका दिसता तोच तुमचो व्हिडिओ आतां हालींच व्हायरल जाला तो काल पळय हो पयर व्हिडिओ मॅडम व्हायरल जाला ओके आनी आगूड म्हळ्यार आमगेले गोंयकाराले फेवरेट आंबट तीख ओके सो तेका लागून हांवें तुका 2 डिश सांगले एक वागुडे आंबट तीख करून हांव दाखयता कित्याक आमगे फिशरमॅनाले आनी गोंयच लोकाले इट्स अ पॉप्युलरिटी डिश ओके पण वागुणे म्हणटा ते कशी तुम्ही सेल कशें करतात मागीर इज इट व्हेरी कॉस्टली अशें प्रायस आसता इट्स अ कॉस्टली फॉर द गोवन पीपल outsider I don't know if they knows about this mass but it's very tasty and very healthy ma'am ओके सो अशें हेल्दी बरी वेगळी नुस्ती खावन पेले बाब सारको फिट जाला आनी आमी तांकां तेची फिटनसूय पळयला कशें आसा तुमी ते व्हिडिओज घालीत आसता रायट ओके सो आज कितें तरी वेगळें करुया हांगासर आमकां हागोण्याचे आंबट तीख दाखयता पेले बाब आनी लेट्स स्टार्ट मॅडम हें आगुडें तुका एक गजाल हेजी फ्रेश हें आगुडें म्हाकाच लागलोलें हेजी तुका स्टोरी धाकटीशी रियल स्टोरी आयकोंक जाय जाल्यार हांव ओके सो हेजी स्टोरी आसा आनी आमकां स्टोरी तुमचे कडेन आयकोपाक खूब बरें दिसता हें मुगेलो एक फ्रेंड फादर कोर्ताली तो इगोजीचें काम करता आनी तेणें म्हाका फोन केलो पेले बाब माय यूथ एक्सायटेड टू बी ऑन द बीच पिकनिकेक वचपाक जाय म्हूण आनी सुमार 18 young around age of if I not wrong 15 to 25 हे एजीक चेडवां चेड्यांक घेवन तो बिचीर येयलो हांवें मागीर ताका येसोलें टेंट अरेंज केलें जेन्ना एक फादर मुजे बरोबर येता आनी स्पेशली दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आमची युथाची भुरगीं मॅम दे ऑलवेज वर्क फॉर द चर्च एंड आमी स्मॉल बिजनसमॅन लायक दॅट लायक मी वी डोंट हॅव टायम हे इगोजीक काम करपाक सो म्हाका कितें दिसलें हे इगोजीक काम करतात हेका कितें स्पॉन्सर्ड करपाचें सो हांवें म्हज्या काळजान तांकां एक डॉल्फीन ट्रीप दिली युथा आनी हांवें फादर येता म्हळ्यार सकाळ हुंवें सांगटां दावूय मारली सो आय कॅन गीव देम आंबट तीख पूण सांगटां दावूय मारल्यार म्हाका एक सांगट लागलें आनी एक एवार म्हूण तो लागलो एवार लागलो म्हूण हांवें कितें केलें मॅडम मुगे ती दामूण बंद केली आनी आगळ्या दावूय मारली आगळ्या दावूय मारल्यार गॉड इज रियली देर एंड ही डू रियली मिरेकल म्हाका आगुणें लागलें 12 किलो आगुणें लागलें आनी तें आगुळें हांवें चिंतलें आंबट तीख करपाक 18 प्लस मुकोळें एक धाकटें हॉटेल आहा आमच्यो चिंचोणेच्यो 4 बायलो तांची धाकटी भुरग्यांक घेवन आमगे रुमा 1 डे स्टे बिकॉज आतां समर हॉट दे कम फॉर शावर आनी तितून चिंचोणे एक बायल आसली
फादराको हांवें विचारलें युता कोणा रांदूंक कोडा युता चेडूं हांवें ती सगलीं आसताय आपण लोचता देवान चोय आनेक मिलाग्री केली सिरियसली फ्रॉम यंग नो मॅम चिंचोणकारांगे आनी नायलकारांगे जेवण म्हाका सारकें लायक एंड दे आर आय कॅन टेल इन गोवा these two villages are best in cooking Goan food. So देवान थिंगा चिंचोणेची बायल दाळी आनी ती जाला टिचर एन ती म्हणून हांवें म्हळें बाय चिंचोणे मुगे जेवण सारकें फेवरेट मातशें आंबे टिकोता शी विथ हॅपी स्मायल शी सेड आय वील कूक आनी तेणें इतुलें बरें आंबट टीक केलें मॅडम ऑल यूथ हॅपी एवरीबॉडी हॅपी एंड गॉड मेक दीस फीश more enough like he do milagri for the bread तेसोली मिलाग्री देवान केली and because of that today हांव हे आगड्याचे आंबट टीक करून तुका दाखयता आमच्या वाटा गेले आता yes ओके आणि हे म्हळ्यार चोय मॅम this is a jackfruit wood and you know this is a jackfruit and हो आमगेलो ओलो ताणपा because we are the fishermen and handmade boys so आमी हे बोर्ड फिश कार्टिंग दुकू बोर्ड आहे तेसो केला सो आय कॅन शो यू हे मातशे व्हडले आहात फ्रिजीक दवरपाक आनी मुंजी ही नायफूय म्हाका फ्रेंडान गिफ्ट केल्या ते युरोपाचो तेदो म्हाका हांव तेका हाड म्हळ्यार नायफ हाड म्हणटा हे आतां काट करपाचे मॅम मातशे व्हडले आसात ते सी येस ओके सो मातशे आमी आमच्या पेले बाबाक हेल्प करपाक तांच्या घरकान्नीक आफोया तांकां तिका येवकार दिवया ही आमची गोंयची कोकोनट ऑयल हे मुगेले वाले मॅडम वाले घालपाचे सांगोय घालपाच्यो तळ्यो सांगो पियाव काट करपाचो बारीकसो पळय आले लसूण आनी मिरसांगो हळदी पिठो लवंगा तिखी मिरयां आनी इल्लेशे जिरे उदक घालून वाटपाचें काय विनेगर बी तशें ना उदकूच उदकूच तातूंत आमी खोबरेल तेलान कांदो ऑलमोस्ट फ्राय करपाक घातला इंडक्शन ऑन आसा तो सो हे फ्राय करून घेवपाचे हय हे सगळें मातशें फ्राय करून घेवपाचें एक तुमचे आनी एक खूब पॉप्युलर जाल्ले ते खूब म्हणटात व्हायरल जाल्ले तुमचे एक स्टेटमेंट जेन्ना तुमी युकेच्या प्रायम मिनिस्टराची घरकान्न हांगा आयिल्ली आनी तेन्ना तुमी सांगले तेंच्या इंग्लंडाक आशिल्ल्या गोंयकारांचो कॅर तुमी घ्या तुमचे कॅर आपूण घेता सो ते कितें आशिल्ले सगळे इवन दॅट इवन तें उतर चोय मॅडम इन एक सेकंडा म्हाका येयलें ती प्रायम मिनिस्टरागे बायल म्हणूंक लागली मुंजी भुरगीं 10 आनी 12 वर्सांची चेडवां सेफ्टी I म्हण वय I will make 100% they are safe man but people of Goa who lives in UK you have to take care of them. This is one of the biggest thing God give me this word. I could ask them I have also 2 kids ma'am give them student visa or student admission in UK but I didn't ask. I want to think about my people who very working hard in UK. आणि लोकांक दिसता ते थिंगा भरपूर जोडटात आय बीन देर मॅडम हॉलिडे मोस्टली आय गो UK टू बाय माय पॅराशूट इट्स मोर चिपर देन आय बाय इन इंडिया सो दॅट टायम आय सी माय फ्रेंड्स फॅमिली हाव हार्ड वर्क दे डू इट्स नॉट इजी मनी दे वर्क व्हेरी हार्ड सो आय ऑलवेज प्रे फॉर देम दिस इज ऑल आय कॅन डू फॉर देम सो तुमच्या मध्ये सारखे गोय आणि गोंयकारपण सारखे भरिल्ले आसा गोंयकारपण आणि म्हाका गोंयचो मोग आहा मॅडम सो मेनी पीपल वेन आय डू दीस सो मच थिंग्स नो तांकां दिसता ते मुकडे जातात अरे तूं पॉलिटिशनां बसता कितें रे यू वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिशियन आय ऑलवेज टेल देम आय डोंट वॉन्ट टू बी पॉलिटिशियन बट आय वॉन्ट टू वर्क फॉर गोवा लायक अ पॉलिटिशियन मिन्स गुड वर्क डू माय एनर्जी आणि म्हाका मॅडम वन थिंग आय टेल यू all 40 MLA or 40 minister they always help me when I ask they never say no they so no but after 1 month they call me pele your work is done like our fisherman work is now I only ask on your show amcho goinche CMak magta traditional fisherman am raktole please give us that 5000 square meter for our traditional fishermen to keep the boats and fishing net I only ask him and he promised me madam he will give it to me and I won't give up
तेणे दिल पोखर. आणि आय एम शुअर की हे तुमचे विश रोखडेच हय. पुरे जातले. सो परत एक फावटी वचूया आमच्या हांगासर आंबट टिक्की खंय पावला पळोवया आमी. आमटाणी उदक. ओके, सो आमटाणीचें उदक आता. ताका आंबट तीख म्हणटा आंबटसाण आमटाणी येता. ही कितें ट्रेडिशनल ऑथेंटीक स्टायल ही. हय, ही हांव पेलेच्या माय कडेन शिकलें, म्हाज्या सासमाय कडेन. कमिंग फ्रॉम अ हिंदू फॅमिली, हे आमच्या हातून तुका बी खबर आसतलें की दीस थिंग्स डिशीज आर नेवर कुक्ड एंड आय टेस्टेड इट फर्स्ट टायम ओनली आफ्टर गेटिंग मॅरीड टू हिम. सगळे गोंयचे आंबट तीख, रेशाद मसालो हे सगळे हांव लग्न जातकीर शिकला करपाक आनी तेज्या मायन म्हाका शिकयलें म्हाज्या सासमाईन. म्हणजे सारकें ऑथेंटीक ट्रेडिशनल. हय 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 हय. हे मातशे 1 मिनीट सुद्दां न्ही, मातशे एक हाफ मिनीट हे जावं दी, मागीर नुस्तें घालपाचें. ओके, सो आता हे बरें उंडून हरकत येताय, हरकत येईल तेन्ना घालप. This is also is a miracle for me. ही एक म्हाका मिलाग्री मॅडम, कित्याक चोय हांव कांय कूक न्ही. हांवें कांय मुगेले भावा आनी भयणा वो मायक पायक केन्ना रांदलो ना. पूण एक तुमगेले प्रुडंट मिडिया चॅनल, पॉप्युलर चॅनल ऑफ गोवा, म्हाका व्हिडिओ हिंग कोण लोकांक दाखोवपाक तुमी म्हाका एक हें दिलो देणें. सो यू सी एवरी टायम इज अ बिग मिरेकल हॅपन इन माय लायफ. Either it's small or big. For me is miracle and that's a reason I praising my God every day is a good day, ma'am. ओके, पण तू सगळें करतना हांवें पळयलां की तुवें मीठ घालूंक ना हितून. मीठ कित्याक गायनाय मॅडम? आमचे आतां मुळना चिचणकार, नायलकार, मागीर आमचे भायले केपें बेपें हे गांव गोंयाक घातले. बट कोस्टल बेल्ट आमगे मायन तेम सांगलो म्हाका हांव मीठ कित्याक गायनाय? बिकॉज all fishermen working hard in a hot sun, ma'am, and hot sun is always give pressure bhi high jata. So आमगे pressure येता, मातशें high जाता, तेका लागून आमी मीठ गायना आनी आमी दोयऱ्यांकू काम कोताय. सो तोंडू आमगेलें सॉल्टी आसता, सो आमी मीठ मातशें उणी कोताय. ओके, सो ते रिजन. रायट. ओके, सो म्हाका दिसता भरपूर हांगासर आमी जें करतना आमकां भरपूर कितें शिकपाक मेळटा जें म्हाका दिसता खुबशे लोकांक खबरूय ना. आनी म्हाका दिसता बेस्ट पार्ट की पेले बाब सदांच कितें ना कितें आमकां शिकयत आसता आपल्या वायरल रिल्साच्या थ्रू. आनी आज हांगासर आमकां आनीक भरपूर कितें कितें शिकपाक मेळटा. So it's very Tempting. good taste and it's yummy. येस, इट्स गोइंग टू बी यम्मी. आणि हे बरे सॉफ्टूय आसतले कित्याक दावणीचे फ्रेश. ओके, सो आमचे फर्स्ट डीश आमचे ह्या सेगमेंटान आतां ऑलमोस्ट जाला. आनी आय गेस की तुमी तोंडाक सगळ्यांचे रूच सुटलाच आसतली. पण फुडले सेगमेंट आमी वचच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3 आणि आमी आसा सद्या बाणावले बिचाचेर आणि आमचे बरोबर आमचे गेस्ट आसात ऑलरेडी हांगासर पेले सर तांची घरकान्न आनी आतां आमकां जॉइन जाला तांची 2 ल्हान चलयो हांगासर से हाय. ओके, सो सगळी मेळून हांगासर आमी आमचो सेकंड डिश तयार करपाची आसा आणि तो खंयचो? पॉम्फ्रेट.
माय फेवरेट फिश. ओके सो तुमचो फेवरेट म्हणल्यार इट्स गोइंग टू बी व्हेरी स्पेशल आनी म्हाका दिसता आनीक टेस्टी करपाचें आसा तुमी ते. मॅडम हांव कित कोन्न दाखयत तें काली गोंयकारांगे रुचीचें. ती मुगे पॉम्फ्रेट फेवरेट पूण आमगे गोंयकारां चड रेंचाद मसाला लायक जाता. वो रेंचाद मसाला ही पॉम्फ्रेट हांवें मुगेलो फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंडुलकाराक खावयल्लो तो आज हांव मुगे ऑडियन्सा आनी तूं खावयता. वाव आमचें पळय कशें नशीब आज आमकां मिरेकल्स आमचे बरोबर जायत आसात. चय मॅडम Wow. दिस इज अ पॉम्फ्रेट आनी सायज चोय मॅम सायज. आनी हांवें मुगेले भुरग्यांकूय ही चड खावोवपाक शिकयल्या कित्याक इट्स व्हेरी हेल्थी. सारकी भलायकी बरी मॅम. सो आतां ती रेंचाद कोतो जाल्यार ही मुगे फ्रेंडान दिलो नायफ यूज करपाची. कट करपाक सो आख्खे तशेंच कट करपाचें. हय एश को मॅम एश को. ओके चय आतां हें पॉम्फ्रेट न्हू मॅडम एशी ओपन जालें आनी एशी ओपन केलें आनी हे पॉम्फ्रेट डायमंड आहाय गाबोळी आनी ते डायमंड म्हळ्यार गोंय ती गाबूय म्हणटाय चय. Yes. ही आमगेली गोंयकाराली टेस्टी एंड फेवरेट स्पेशली आतां उरका सीजन ते उरकाचे ती चड खाताय. आनी वो रेंचाद मसाला. ओके आनी हो मसालो कसो केला तो आमी रेणुकाकूच विचारया हय कितें घातला ते. आंबट तिकाक जे यूज केला Okay. तेच सगळे सामग्री हाका यूज केला. मिरसांग्यो काश्मीरी मिरसांग्यो मागीर लवंगां तिकी मिरयां आले लसूण आनी आमसाणी इल्लो उडयला आनी Okay. मेन इन्ग्रेडियंट म्हणजे इनाग्र. ओके विनेगर कित्या खातीर विनेगरूच विनेगर घालपाचें. मेन यूज करतात कित्याक टेस्ट सुद्दां आनी प्लस लास्टिंग. okay. मसालो उरता कितले दीस. मसालो उरता Yes. तो करून फ्रिजीन 1 वर्स सुद्दां उरता. ओके कांयच प्रॉब्लेम जायना. आनी हांगासर स्टार्टूय केलें फिलिंग करपाक स्टफिंग करपाक. वाव. सो मॅम इट्स रेडी. थोडी कोकोनट ऑयल घालपाची. कायली सोडी गो. ओके सो कोकोनट ऑयलान ते आनीक ऑथेंटीक टेस्ट होय. येतली. एवरी डे इज गुड डे मॅडम. लुक येस इट इज. मातशें धाकटो कोता. सो तुजें चडशें लायफ हयतूच दर्यांतूच गेला खुबशे फिशीस तुका मेळत आसता आनी तुका कशें कळटा की खंयचे फीश हेल्दी कसले फीश म्हणजे तुका खबर नॉलेज तितली तरी आसा. पॉम्फ्रेट कित्या हेल्थी म्हणटाय पॉम्फ्रेट तेगे तूं केन्ना पोट चोय सारकें बारीक लायक अ प्लेट. सो तें चड नुस्तें खायना. ओके तें हांव तितलें तळें खाता आपणागे पोट बोथरीच कित्याक चड खायना लायक गोब्रो मागीर आमगेले किंगफीश टुना हें नुस्त्या चोणोक तें चड खाता आनी यू नो लायक मोटे जावप हें आपणें हांव तितलें खाता आनी हेगे चड कितें खावप मॅडम चड हें सुंगटां खाता बारीक. एंड प्रावन इज व्हेरी हेल्थी. लायक म्हाका दिसता जेन्ना आमगे रेस्टॉरंटा आमगे गोंय येताय तीं गेस्टां आनी फॉरेनर आनी मॉडल स्पेशली दे आस्क मोर प्रावन्स आनी लॉबिस्टर. सो हें चड प्रावन्स खाता. सो हे जिवितां ऑलरेडी प्रावन्सा हें आहा मुटोर हें चड हांव खाता. ओके सो अशें म्हणू शकता तुमकां जर स्लिम ट्रीम जावपाक जाय पॉम्फ्रेटा भशेन जाल्यार प्रॉन्स खावपाक जाय. प्रावन्स खावपाचें आनी हें खावपाचें. ओके लॉबिस्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग्स बट इट्स व्हेरी एक्सपेन्सीव इन गोवा कित्याक आमकां तें रेअर मेळटा. हें तें आयलँड ना ते आयलँडा केन्ना मेळप तें. ओके आनी तुज्या हितून शेकाचे रेस्टॉरंटाचे तुजे सेलिब्रिटीज येत आसा सो खंयचे खंयचे सेलिब्रिटीजान विजीट केलात. आवय मॅडम म्हाका नांव येनाय. चय बेश्टे क्रिकेटासून चालू करया. सचिन तेंडुलकर येयला धोनी येयला मागीर युवराज सिंग येयला ते सगळे येयलाय. मागीर म्हाका तेंची नांवांय बी येनाय. आनी मागीर वोदूक येयला कोहली विराट कोहली येयला. विराट कोहली जेन्ना तो क्रिकेटर प्लेयर तेन्ना टिमी भितर सोला तेदो आमगे 5 स्टार हॉटेलां येयल्लो
आनी तेन्ना हांवें ताका पॅरासेलींग दिल्लें. जेन्ना ताका बिगिनींग तो हांव पॅराशूट दिल तेन्ना तेगे असो ओकलू तेणें गायलो आसतना पॅराशुटाचे सोन दोयऱ्या पडलें. आनी जेन्ना हांव तेकोळे पयशे मागोंक गेलो, सर यू हॅव टू पे, वॉट म्हणून लागलो, माय ग्लासीस आर 10,000 रुपीज म्हणून लागलो. You still want money from me? I said, sir, what to do? Sometimes these things happen. आणि no? ते इनिशियल डेटा नसले असतील त्याचे. Oy. So today, this same guy, not 10,000, he can buy 10 crore of glasses. Yeah, right. This is what God give blessing. हे झाले स्पोर्ट्स पर्सन आणि बाकीचे कोण? बाकीचे मागीर आमचे अमिताभ बच्चन, हय प्रियांका चोप्रा, अमिताभ बच्चन नांगे चेडो, अमिताभ बच्चन नांगे सून, अरे वा. मागीर आनी हो मॅडम तो ऋतिक रोशन, मागीर आमगेलो संजय दाद, मागीर तो बॉडी बिल्डर, सगळे अक्षय कुमार. कोण अक्षय कुमार म्हाका टायगर म्हणटालो, तो म्हाका वारका हितू मेळ्ळो रेडिसन ब्लू. आम व्हॉलीबॉल खेळप कित्याक म्हाकाय स्पोर्ट्स लायक. सो हे प्लेयर सगळे भाशेन लोक मेळ गेलो म्हाका. मागीर मिनिस्टर आनी नांवां सांगनाका. आतां वोदकू मेळ म्हाका आमगेलो ऑपोजिशन लिडर कोणू राहुल गांधी. ओके. आता तो कोण आयलो जाय एक कशें आसता न्ही की कोण तुका फेवरेट आनी तुका दिसता की हो सेलिब्रिटी आपल्या हांव सदां भुरगेपणेन चिंत्तालो म्हाका सचिन तेंडुलकर पयलीं जावं म्हूण. आतां मुगे एक विश आहा क्रिस्तानो रोनाल्डो, पोर्चुगीज टॉप फुटबॉलर, ती मुगे विश. आनी म्हाका होप आहा वन डे आय वील मीट हिम. क्रिस्तानो रोनाल्डो हो व्हिडिओ आयकील जाला, प्लीज फ्लायट घे आनी गोंय यो आनी हे फिशरमॅना मेळ. आय एम शुअर की तू गोंया येयल्यार तुका हांगा येवपाक चुकोवपाचो ना कसो. आणि म्हाका सांग तू स्वताच फुटबॉल प्लेयर आणि आय गेस नांवूय तुका पयलें ताच्या वयल्यानूच पडलें आसतलें. सो ताच्या फाटल्यान कितें आसा तुजी स्टोरी? म्हाका पयलें नांव पडलें मॅडम आमगेली एक ग्लोरिया टीचर आहा आनी ते टिचरीन म्हाका कितें सांगिल्लें, हो ग्रावंड आहा तो वाडी बीच व्हड ग्रावंड आहा थिंगा, फ्रांसिस्को यू हॅव टू रन 5,000 मीटर विच इज अ 5 किलोमीटर. अरे बापरे. आमी त्या दोना ते ग्रावंडाचे 8 रावंड मारपाचे. आनी इवन म्हाका खबर ना, हांव धांवपा बरो आहा, हांव 8 रावंड मारून ते नांव गायल म्हूण गेलो न्ही. आनी हांव पयलें येयलो धांवपा. आनी जेन्ना पयलें येयलो आनी यू नो ना मॅडम ते टायमार काळे आसल्यार रोखडे अमेरिकन आनी ब्लॅक मॅन अशें करून हांव क्रिटिसायज करतालें. सो हांव पयलें येयलो. मागीर हांव आमगे गांवच्यो स्पोर्ट्स रेस बी घाताले, सोंज्या हेस्ता कार्निवाला बी. आनी तेदो इफ यू वीन यू गेट वॉट इधर पोणोस ऑर वॉट हें पोणोस ना जाल्यार हें दिताले, हें गो तेजें नांव येना, ओनोस. फर्स्ट गिफ्ट तेदो कप दिना आसलोले, फ्रूट दिताले, चॉकलेट दिताले आनी लिमका बॉटल दिताले. सो हांव वयत थिंग गांवां पयलें येवपा लागलो. सो ऑटोमॅटिकली स्कूल बॉयज गिव मी नेम पेले बिकॉज आय एम अ डाक. ओके. तेका लागून म्हाका ते पेले पडले. ओके. सो आमची तांकां पॉम्प्युटर कडेन पावयचुया आमी. खंय पावला पळोवया. हय. रेणुका तुजो हेल्प लागतलो आमकां. Look, Baba, because of fresh, it looks cool. मॅडम मुगे भुरग्यांलो एक लॉबिस्टर आनी प्राउन्स फेवरेट. ओके. सो हांवें तांकां एक लॉबिस्टर म्हूण हाडून दवरलो. सो ती आतां दाखोवपा सोदताय. दाखय. तर हांगा दितो ना मगो तो उडकी भुरगें. ओके. सो अशें फ्रेश फीश आमकां रेली हातीक पडटा आनी आज आमी अशी सामकें डायरेक्ट उदकांतले हांगासर हातीन धरपाक मेळटा फीश आमकां. सो हो मॅडम काली तोळे मीठ मारप उदकां म्हणजे ब्लॅक सॉल्ट आनी तो शिजोवन बॉयल करून खावप. बॉयल करप पयलीं. बॉयल करून खावप आनी कांय ना. फ्राय बी ना. फ्राय बी कांय ना, काली बॉयल. ओके. तुज्या बद्दल आनी एक बरी गजाल आयकला ती की तू स्वता फार्मिंग करता आनी वेगवेगळे भाजयो लायता, वेगवेगळी फ्रुट्सूय लायता. सो ताज्या बद्दल आमकां सांग. मॅडम चड करून फिशरमॅन फॅमिली ना, आमी भुरगेपणेसून निरोयल मुठाय त्यो रोयताले, पियाव रोयताले, काणगां रोयताले, ओणसां रोयताले, अश्यो वस्तू नाब रोयताले. ह्यो वस्तू आमी रोवन येयल्ले. सो म्हाका ती सदांची उमेद आहा.
सो ह्यो वस्तू हांव रोयता आनी मुको ए टू जायत भाशे फ्रूट आहा मॅम लायक सी ही आमगेली गांवठी पपाई आनी ही मुगेली गार्डनां जाता केदोळ जाता ती चोय ही काल काळ्या आज तितू पिकलो ना हालमुळ्या पिकोन रेडी हे मुगेले खुद मँगो दोन भाशी मँगो जाता चोय हे एक भाशेन आनी हो आज आंब हांवें स्पेशल काण हाडला कित्याक हे हांवें तोर काडली नाय आनी सारके गोडेले हे मुगेले गार्डनां जाताय सो हेय बी मुगले हो तो पणस दी रे बाबा हो पणस मॅडम मुगेले गार्डनां जाता आनी हो हांवें खुद रोयल्लो 25 वर्सान म्हाका आतां बरें फ्रूट दिता लास्ट 2 years देखून आनी हायसर दी रे बाबा हे बी मुगे खुद गार्डनां जाताय आनी हांवें हायसर काण हाडले स्पेशल कोणगां दुकू मॅडम आनी हांवें रेड कोणगां रोयल्ली कित्याक रेड रोयले रेड इज व्हेरी हेल्थी दोयल्याकून ही मातशें हेल्थी आनी आम चड बोटाडे खायनाय एवरी फीश बी एश को रेचात बॉयल केली न्ही हांव ही बॉयल कोता आनी ही चड खाता कित्याक दीस इज अ हेल्थी ऑर्गेनीक मुगे सगळें चड ऑर्गेनीक कित्याक जेन्ना नुस्त्या बी आमगेले पेडे जाता बारीक ते हांव हुंड मान सारकोता आनी तें घालप आनी तेक लागोन हे पपाय चोय सगळे पणस बी सगळे हेल्थी आंब बी सारके हेल्थी सो आमचे आजचे गेस्ट पेले सर हांचे कडेन आमकां खरेंच खूब शिकपाक मेळटा आनी खूब शिकपा सारक्यो गजाली तांचे कडेन आसा फक्त फिशींगूच न्ही पण तुमी पळोवंक शकता की फार्मींग करून एक आजच्या यंगस्टर्सां खातीर ते एक बरी देख दिता खंय तरी आमचे ट्रेडिशनल फार्मिंगूय आमी खंय तरी विसरत वता पण तुमी पळोवंक शकता की इतले ते बिजी आसता तरी सुद्दां तेणी फार्मिंगाक सुद्दां टायम दितात ते खरेंच एक मल्टी टास्कींग मल्टी टॅलेंटेड असे आमचे आजचे हे गेस्ट आसा ओके सो आमच्या हांगासर रेशाद पॉम्फ्लेट रेडी आसा आनी तेजे उपरांत घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत वया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जे आसता आमचे आस्वाद जे आमी टेस्ट करतली आजचे दोनी स्पेशल डिशीज प्रिपेर्ड बाय अ व्हेरी स्पेशल पर्सन आमी ते दोनी टेस्ट करपाचे आसा ताका लागून एक ब्रेक तो बनता है घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत वया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीजन 3 आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीजन 3 आता वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटाचो आस्वाद आणि आस्वाद घेतले आमी आमच्या आजच्या दोन्ही डिशीजांचो पेलेच्या फुल फॅमिली बरोबर आणि आय एम शुअर की आजचे दोन्ही डिशीज ज्यो आसा ह्यो सुपर डुपर टेस्टी जाल्या आसतल्यो। पेले सणांबद्दल खूपश्यो गजाल्यो खूपशे गोंयकारांक खबर आसा तातूंतली आनी एक गजाल म्हणल्यार ते खंय सायक्लोन येवपाचें प्रिडिक्शन बऱ्यापैकी करूं शकता। सो हे कशें कितें इज इट गिफ्ट तुमकां गॉड्स गिफ्ट काय कशें? मॅडम आमगेले नुस्त्याकार हारी भाव जे सिनियर सिटीजन आमगे पाय ते टायमा हारी आहाय तेमी आमकां शिकयलो आहा वार हुंच्या येयल्या दोयरो राफ जावपाक शकता ओसाड उडयली जाल्यार कितकोन झाड मारपाचें शकता मळब चोवन पावस केन्ना येतलो कितले दीस दुखून रावतलो हे सगल्यो घडण्यो आमकां तेमी सांगलो आहाय आनी ते आमी मनान दवरलो आहाय। ओके सो ते तुमचे एन्सेस्टर कडल्यान तुमकां हे मेळ्ळा। ओके आणि खूपशे फिशीस तुमकां मेळटा सो सगळ्यांत व्हडली रापण तुमकां केन्ना मागीर बिगस्ट फीश कॅच? व्हडली कॅच म्हळ्यार आमकां ताले म्हणटाय ते सालदीन ताले
एक पाड्या मान 4-5 दीस दुखून आमी हुटे मुळ्या अशें करून बांदून दवरप नुस्त्या ट्राकांनी नुस्त्या व्हरून आमी साऱ्या मालो आहा आनी फॅक्टरी इतले मेळिल्ले? इतले मागीर बांगडे मागीर दोडयार मिक्स आनी हें पयले टायमा पूण आतां बिगस्ट कॅच इज प्रावन्स ओके आनी मांडक्यो आनी सांगो नाका पयलीं हांव आतां न्ही तुमगे गोणसा टायमा एवरी डे आमी 10 पाडी 15 पाड दुखून रापूण दोन मांडक्यो वयर 1-1 टन 2-2 टन घान रापूण माताले आनी त्या टायमा प्रेस आसो ना पूण नुस्त्या जायते आसलोलें आतां नुस्त्या कमी आहा मॅडम पूण प्रेस चड आहा नुस्तें खूब मेळटाच पण ताच्या बरोबर जेन्ना एक नुस्तेकार फिशिंगेक वता तेन्ना खुबश्यो वेगवेगळ्यो गजाली तेंच्या नेटान येतात सो तुमकां खंयची एक अशी एक आसा की तुमच्या नेटान कितें आयली एक वस्तू जी सदांच तुमकां याद उरल्या अशी चड याद दवरली ती म्हाका मॅडम आमचे कोविडा टायमार नुस्त्या चोरयां मारूं वयताले तेन्ना म्हाका आमचे हिंदू देवाले 10 देव मेळ्ळे आनी ते मेळटा आसतना म्हाका बेंगलोरचो एक गॅस्टूय हॉटेलांतू भायर सोन तेणेंय बी चोयलें तो हिंदू आसलोलो एंड ही इज अ बिजनसमॅन तेणें म्हाका सांगिल्लें हें पिक्चर आपण्यान दी तुगे पयशे कितू तें सांग पूण तें हांवें तेका दिवना कित्याक म्हाका दर्याल्ल्यान देवान धाडा आनी ते हिंदू पिक्चराचे आनी एक देव नुस्त्याची शेपेन आहा सो इट्स अ गूड गिफ्ट फ्रॉम गॉड म्हाका आनी तें पिक्चर हांवें सामान दवरलो आहा ओके सो दर्यान दिले तुका हे एक ब्लेसिंग होय आनी इट्स अ एंटीक पीस आणि आज आमच्या खातीर स्पेशल हांगासर तांणी हे डिली डिशीस करून दवरला ते आमकां टेस्ट करपाक जाय आनी सगळीं आमी टेस्ट करतली आनी पयले सारके चडशे किचनान वचना पण आमच्या खातीर इतले मोगान केला सो आमी सगळी टेस्ट करूया हे वाव खरेंच टेम्पटिंग दिसता आनी सगळे म्हाका खावपाचें बी आसा सारकी रूच येयली ते बारा हांव नुस्त्याकार आनी हें नुस्तें हांव सोदां खातां तेरो तरी रूच आयली. जीब आनी ओंट वॉटरी जालो हाय ओके आणि नुस्तें आमी गोंयकारचो हातीनूच खावया हे हांव फर्स्ट टायम खाता हे फिश व्हेरी टेस्टी स्पायसी आणि ते फिश इतले फ्रेश आसा अमेझिंग टेस्ट आणि म्हाका पयलींच खबर आशिल्लें खूब टेस्टी जावपाचें आसा इतलें मोगान केलां आमच्या खातीर व्हेरी टेस्टी रेणुका तुवेंनी खूब आमकां हेल्प केलें हें करपाक थँक्यू सिरियसली हे आंबट टिकाक गोंयचो टेस्ट येयला आनी आय एम व्हेरी हॅपी फुल मार्क्स ओके ओके पॉम्फ्लेट कितले फ्रेश आशिल्ले सगळ्यांनीच पळयला आणि फ्रेश फिश सदांच टेस्टी लागता आणि ताच्या बरोबर हो मसालो सुपर्ब म्हाका दिसता फिश आमी एका मिनटान हांगा सगळें सोंपोवपाचें आसा पण हे सगळें सोंपोवच्या पयलीं आमचे सदांच आमी पंचामृताचे आमचे टायटल स्पॉन्सर आसा आमच्या प्रत्येक गेस्टा खातीर एक हॅम्पर दिता जे गेस्ट आमच्या खातीर मुद्दम वेळ काडून येता सो रिक्वेस्ट करता संजू नाईक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आसात आणि आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो पंचामृता हॅम्पर दिवचो आजचो आमी एपिसोड सकाळच्या फातोडेचेर हांगासर येवन शूट केला आणि पेले सर आनी तांची फूल फॅमिली आमकां हांगासर फूल सपोर्ट दिताली फूल हांगा सगळें आमकां तयार करून दिला आनी व्हेरी सपोर्टीव आनी तेजो फूल टिमूय आमचे बरोबर आशिल्ली फूल तांचो स्टाफ आनी आजचो एपिसोड आय एम शुअर की इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स आनी सर तुमी खरेंच म्हाका दिसता सगळ्या आजच्या यंगस्टर्सा खातीर एक इन्स्पिरेशन आसा तुमच्या ट्रेडिशनल तुमचें फिशींग आसा तें तुमी आज इतलें फ्लरीश केलां आनी खरेंच तुमच्या फुडच्या वाटचाली खातीर आमच्या सगळ्या टीम कडल्यान आमच्या सगळ्या पळोवप्यां कडल्यान तुमकां बेस्ट विशेस आनी तुमी सदांच म्हणटात की एवरी डे इज अ बेस्ट डे गूड डे आनी म्हाका दिसता अशेंच प्रत्येक दीस हो तुमच्या खातीर बरोच आसचो आमचे सगळे पळोवपी वाट पळयतात तुमच्या कडल्यान एक मेसेज तांकां जाय कित्याक पयलींच सांगलां तशें तुमी इन्स्पिरेशन आसात सो प्लीज एक मेसेज आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर मुंगेली मेसेज फॉर आमचे गोंयचे भुरग्यांक तशेंच इस्कलाच्या भुरग्यांक तशेंच कॉलेजीच्या भुरग्यांक
तुमी व्हडलीं दुखून जाल्यार आमचें गोंयचें ट्रेडिशनल केन्ना इसरो नाकात. लायक फार्मर, लायक रेंदेर, लायक फिशरमॅन आनीक पोदेरपण तें सगळें तुमी सांबाळ्यात, लॉज नाकात. हो आमचो धंदो गोंयचो ट्रेडिशनला म्हूण लॉज नाकात. आज चोय मुकळे कोणें हुंय चिचाल जाल्यार हांव पयलें मुगे ट्रेडिशनल मुठा नुस्त्याकार. हांव सांगना आय हॅव वॉटर स्पोर्ट्स ऑर हॉटेल ऑर शेक. हांव ओड फुलोवन हांव सांगता आय एम अ फिशरमॅन म्हूण, कित्याक देवान दुखून फिशरमॅना चूज केल्लें. सो ते भाशेन तुमचें ट्रेडिशनल माय पाय गेलें इसरोवपाक सांगपाक इसरो नाकात. ही म्हजी यंग भुरग्यांक जनरेशनाक मॅसेज गोंयच्या लोकांक. थँक्यू सो मच. आणि खरेंच इट वॉज ग्रेट मिटींग यू आणि व्हेरी डाऊन टू अर्थ पर्सनॅलिटी आणि खरेंच वंडरफूल पर्सन म्हणू शकता आमी. आजचं शूट करताना खूप मजा आयली आणि तुम्ही इतलो वेळ काडलो आणि रेणुका तुवेंनूय आमच्या खातीर वेळ काडलो, ताका लागून खरेंच मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू मॅम. तुमकां, तुमच्या कॅमेरा टिमीक आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक एवरी डे इज अ गुड डे. आज म्हाका हें उतर म्हणून बरें दिसता मॅडम. एवरी पीपल हू मीट मी ऑन द बीच or road or market, youth, young generation around 12 years to senior citizen, every day is a good day मुटा. इथे म्हाका बरें दिसता आमचे गोंयकारा लोकां तोंडांतल्या इंग्लिशीन उतर आयकपाक. एवरी डे इज अ गुड डे हो मेसेज घेवन आमचो आजचो भाग आमी हांगाच सोंपयता. फुडल्या भागात मेळुया अशेंच एका सेलिब्रिटी गेस्टा बरोबर, जाणून घेवया तांची फुडी सायड तशेंच तांची इन्स्पायरिंग स्टोरी. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.